कोळशा विरोधातले आंदोलन, डबल ट्रेकिंगाच्या वादाक नवे मॉडर्न. SBIन अदानीक दिवचे न्हय रीण, ना जाल्यार बँकेतली डिपॉझिटां घेतले काडून. आंदोलकांची शिटकावणी. गोंयचे राजधानीत दिसपाक लागले पर्यटक, पूण कोणूच पाळिनात कोविडाचे नेम. जावन रावले चिंतेची गजाल. तरणाट्यांक नोकरी दिवपाचे भाजपा सरकाराचे हायस म्हटल्यार वेंचणुकेची स्टंटबाजी, म्हणटा विजय सरदेसाय. कामगारांक पगारच घालपाक ना दुडू जाल्यार इतले नोकऱ्यो तरी आनी खंयच्यो दितले. भाजपाच्या विरोधात हेर पक्षांनी करपाक जाय मोर्चे बांदणी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयचे खबरो विस्तारान. कोळसो आंदोलनान घेतलेलो हुलोप थारपाचे नांव घेना. भाजपा फुडाऱ्यांचेर आतां वेगवेगळे NGO आनी राजकीय पक्षांचो दबाव येवपाक लागला. कोळसो तांबडो गुंज जाला. गोंयांत कोळसो नाका आंदोलन चालूच आसा, पूण प्रकल्पाचें कामय चालू आसा. शुक्रार दिसा गोंयांत कोळसो नाका ह्या NGOन SBI बँके भायर रावन आंदोलन केलें. हे बँकेन अदानी कोळशाच्या प्रकल्पा खातीर दुडू दिवचे न्हय अशें तेंचें म्हणणें. SBIन लोन पास केलें जाल्यार बँकेंतल्यान सेविंग्स काडून घेतले अशी शिटकावणी दिवपाक ते फाटीफुडें जाले नात. प्रोसेस ऑफ गिविंग दिस लोन. ओके, सो आयज आमी बँकेक सांगता की तुमी हो लोन दिनाकात. सो आमकां एक भशेन विश्वास आसा की लोकांचो प्रेशर, आनी आमी जेन्ना म्हणटात की सपोज तुमी हो लोन दितात आनी अडानीक पयशे दिवपा मुखार वतात जाल्यार लोकांक आपल्यालो फुडार सांबाळपाक आनी ऑप्शन उरपाचो ना. लोकांक from Carmichael mine is going to come to Goa. So we people in Goa are concerned of the destruction in Australia and then the destruction that's going to come here. More than that, why is SBI, a people's bank, funding ecologically and economically disastrous projects? If SBI gives this loan, all of us are going to withdraw our deposits from SBI. This loan shall not be given. It is against all the principles of banking. कुंकळीच्या भाजप आमदारान कुंकळेचे रेल्वे अधिकाऱ्याची भेट घेतली आणि कोळशाची येरादारी बंद दवरपाची सुचोवणी दिली. डबल ट्रॅकिंगाचे काम अजूनही चालू आशिल्ल्याची माहिती कांय जाणांनी दिली. हो ट्रॅक आनी कोतर मोर दॅन 4 आसा आनी सुबे जायत जातल्यो ना जाता तेजे लोकांक फेत ना. ते रिजन कळ्ळें तुका न्हू. सो ते ऑन द प्लॅन्स ऑफ द प्लॅन ते लोकांक आतां तेणें दाखयलें ना, ऑफिशियली तेणें दाखयलां, तेजे लोकांक फेत ना. सो ते आमी केन्ना फेत आसतलो जेन्ना युनियन मिनिस्टर येवन CM घेवन हें करतलो आनी CMान तें डिसिजन घेवन पब्लीश करपाक जाय ऑफिशियली, तेन्ना लोक फत मानतलो आमगेलो हो खरें म्हूण. सो आमी दिसता तें तोंडान सांगलें, एक्सप्लेन केलें आनी जावपाना जाता. हांव म्हाका फेत ना, लोकांक सोड म्हाकाय फेत ना पळय सद्या. कुंकळचो आमदार क्लाफासो डायस आनीक रेल्वे ऑथॉरिटी हेणी आनीक तशेंच लोकल जे कोण आसात ते सगळे एकट्यान जावन आज मिटींग घेतली. जे डबल ट्रॅका खातीर जो इशू चालू आसा गोंयांत, डबल ट्रॅक नाका कित्याक हे कोळसो हांगा तयार जातलो म्हणून, त्या हेचेर आज मिटींग जी घेतली. ह्या मिटींगेक पॉझिटिव्ह आन्सर म्हणल्यार एकच मेळ्ळा की रेल्वे ऑथॉरिटी जो कोण मॅनेजर आयिल्लो रेल्वे ऑथॉरिटीचो ताका तेणी सांगले कडेन आसा MLA आनी लोकांनी की हांगा डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें नाका म्हणून. आनी ह्या हेचेर कुंकळचो आमदार क्लाफासो डायसान सांगला आपूण CMा फुडें ऑलरेडी उलयले कडेन आसा आनी परते उलोवन CMाक सांगतले की तूं युनियन मिनिस्टर या रेल्वे मिनिस्टरा कडेन उलोवन हे तूं रेल्वे डबल ट्रॅक हे करनाका, कित्याक हेचेर सगळे लोकांक त्रास जालो. जेन्ना लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका अशें तेणी सांगले कडेन आसा. आनी आपूण लोकां बरोबर आसतलो, आपल्याक वेळ पडले जाल्यार आपूण रिजायन जावपाक तयार आसा अशें आज तेणी आजूय म्हणले कडेन आसा आनी पयलीं सांगलें. ह्या हेचेर आतां पळोवया जे सगळेच MLA ऑपोज करतात. हे कोणाकय खंयच्या MLAक डबल ट्रॅक जो जायो तो कोणाक नाका, कित्याक ह्या कोळशा खातीर. ह्या हेचेर आज मिटींग जाल्या. ह्या मिटींगेची जे कितें आसा ते CMा फुडें MLAन पावयता म्हूण सांगले कडेन आसा. चांद्रेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. डबल ट्रॅकिंग हें कोळशा खातीरच चल्लां. कम्युनिटी पॉलरायझेशन करून आनी नोकऱ्यांची हांयस दाखोवन आंदोलनां मोडून उडोवपाचो भाजपा सरकार यत्न करता. भाजपाची ही पोरणी ट्रीक. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान आरोप केला. आज उलयतात ते मेन कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकार फूट मारता, क्लियर कट फूट मारता. सरकाराचे आमदार येवन सांगतात की डबल ट्रॅकिंग जावचें ना,
दुसरे सायडीन पुलीस फोर्स वापरून डबल ट्रॅकिंग चालू आहा. डबल ट्रॅकिंग हे कोला खातीरूच चालू आहा. कोल म्हणटा तो सगळ्यांक विरोध आहा. कॅथलीक कम्युनिटी ओपोज करता, हिंदूय ओपोज करता, कित्याक कोलान सगळ्यांक कॅन्सर जातलो वो सगळ्यांचे लंग्स काबार जातले. आतां BJP कम्युनल पोलरायझेशन करून फुडें वतले, कित्याक टायम टेस्टेड तांचे टॅक्नीक आनी तांचे कडेन डिवेलपमेंटाच्या मुद्द्याचेर फुडें वचपाक तांकां चान्सूच ना. डिवेलपमेंटाचो मुद्दो खंय ना. आनी नव्यो पक्ष जे आयल्या, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, ती सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले. 45 वरांनी 48 hours आफ्टर कमिंग टू पावरान येतलो कोण? तुमचो मनीस कोण? कोण गुणो फातर हाडून बसयतले आनी तो फातर जिखून येतलो अशें आहा. सो मनीस सांगचे पडटले. विचारल्यार ते म्हणटात तो गोंयकारूच आसतलो म्हणून. सो आतां इतली स्थिती पावली गोंयची की गोंयकारांक सांगचें पडलें की तुमचो मुख्यमंत्री फुडलो गोंयकारूच आसतलो. हें कित्याक जालां? कित्याक सावंतवाडीचे आज सरकार चलयता आनी जो सरकार चलयता तो सावंतवाडीकूच बरो आहा, तो गोंयाक कांय फायदो ना. लोकांक जे मनन आहा, लोकांचो सेंटिमेंट जो कितें आहा, सेंटिमेंट असो आहा की एक ऑल्टरनेटीव सगळ्यांचो एकवट जावन जावचो. हो ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर अजून मेरेन म्हाका उत्सुकता आहा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, रमेश नायक रावत आणि इर्शाद शेख. सुमार 7 म्हयने उपरांत गोंयचे राजधानीत पर्यटक दिश्टी पडपाक लागल्यात. पूण हे थळावे पर्यटक देशा भायल्यान येयल्ले न्हू आनी ते कोविडाचे नेमय पाळिनात. हेर देशांनी आनी पुराय संवसारभर तिसरे आनी चवथे ल्हार येवपाचे वाटेर आसा आनी अशा वेळार ही बेशिस्त पळोवपाक मेळटा. चिंतेची गजाल. आमचे राजधानीतले हे कांय देखावे. मास्का बगर भोंवतल्यांक दिल्लीत 2000 रुपयांचो दंड दितात. गुजरातात जाल्यार कर्फ्यूज आसा. हे पर्यटक त्याच राज्यांतले. थळावे लोक आनी वेवसायी तांकां येवकार दितात, पूण तेंचेर लक्ष दवरप, तांकां जागृत करप हेवूय गरजेचें जावन रावलां. आयज तुमी पळयता गोंयान पळय जितके ट्युरिस्ट येयल्ले आहा, ट्युरिस्ट पयलो भरपूर आयज पणजे हे आमची पणजेची व्हडली चर्ची फाटल्यान इतकेच ट्युरिस्ट येयल्ले आहा. म्हणजे कोण मास्क घातल्या, कोण मास्क घालिना, थोडे तांकां विचारूंक गेला म्हणटा आपूण कांय उलयना अशें सांगत आहा. पूण हेजेर कळटा की कोरोना सद्या महामारी आतां कितकें हें जालां तें. हेजेर आतां पेशंट इतके लोक येता, हे पेशंट वाडोंक शकता पेशंट. पूण हांगा लोक भायरसून इतके येता पूण कांय तेंचे सोशल डिस्टन्सींग ना, खंय कोण मास्क घालिना आनी कोण बेश्टे खानार हात घालून भोंवता. तांकां विचारलें बाबा खंयच्यान येयला, ते आपलो सांगता कोण गुजरातच्यान येयला, कोण आनी खंयच्यान येयले, दिल्लीच्यान येयल्या. सद्या दिल्लीक पयला तुमी कितके आतां हे वाडल्या ते 24 hours 28,000 अशें हे जाल्ल्या कोरोना गावल्या. तशें गोंयानूय फाल्यां कितें सांगूं जायना, फाल्यां गोंयानूय असोच कोरोना वाडोंक शकता. हेच ते फाटल्यान विज्युअल दाखयता तांकां पळय सगळें बसला. लोक कितके आतां पळय, कोण मास्क घातल्या कोण घालूंक ना ते सुद्दां दाखयताले. आजून ते पळय दाखय फुडले मास्काचे हे दाखय फुडले पळय कशें चलता ते. म्हाका आनी हेवटेन कोणी मागीर हांव श्याम चारी पणजेच्यान रिपोर्टर आनी कॅमेरामॅन आमचो इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपान वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बेकार तरणाट्यांक 10,000 नोकऱ्यांचे गाजर दाखयला. हांगा सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार घालपाकच सरकार रीण घेता जाल्यार ह्यो नोकऱ्यो कश्यो कितें दितले? बिगर भाजपा सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन पर्याय उबो करचो, नाजाल्यार भाजपावाले लोकांक फटयत रावतले आनी लोक फटोवन घेत रावतले. युरी जोकीमाच्या काँग्रेस प्रवेशा उपरांत गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसान दिल्ली ही प्रतिक्रिया. आदलो मंत्री जोकीम आलेमाव आणि युरी आलेमावान काँग्रेसीत प्रवेश केला. ताच्या काँग्रेस प्रवेशान काँग्रेस आनीक बळिश्ट जातली अशें काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन म्हणिल्ल्याचें दिनेश गुंडूरावान ट्विटात म्हटलां. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीनय ताका पक्षात प्रवेश दिल्ल्याचें जाहीर केलां. जाल्यार तांच्या काँग्रेस प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना बिगर भाजपा सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज गोवा फॉरवर्डाचो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उक्तायल्या. पळयात तो कितें सांगपाक सोदता तो. बिगर BJP पक्ष कशे आपले पावल मारता ते गोंयची जनताय बी बरी उत्सुकतायेन पळयता.
NCPन आता डिक्लेअर केल्लें आहा की NCP एक पार्टी ऑर्गनायझेशन फॉर्मेशनाक आपूण स्टेप मारता. तांचो जो प्रभारी आहा आनी तांचो जनरल सेक्रेटरी आहा प्रफुल्ल नायक, ताणें ते पावल मारपा खातीर कितें स्टेप घेतिल्लें. म्हाकाय ताणें फोन बी केल्ले, मेळुया. म्हाका अशें दिसता की BJPचे विरुद्ध एक ऑल्टरनेटीव, क्लियर ऑल्टरनेटीव नव्या वर्साक गोंयकारांक दाखोवंक फटोवपाची फकाणां. 10,000 नोकऱ्यो इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर जाता. ह्यो 10,000 नोकऱ्यांक फायनान्शियल एलोकेशन आसा काय कितें? आज सॅलरी दिवपाक गव्हर्मेंट लोन दिता, नोकऱ्यो करपाक गव्हर्मेंटान फायनान्शियल अप्रुवल दिलें, फायनान्शियल सँक्शन फायनान्स डिपार्टमेंटान एप्रूव केल्यो. 10,000 नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय आतां ते करूंक सोदता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय करप म्हणजे कितें की आमचे पार्टीक मतां मारा आनी नोकऱ्यो भरा हें सांगपाचो एक उद्देश आहा. हें सगळें जावचें ना. आयज गोवा इज नॉट अ बनाना रिपब्लीक. हांगा कोर्ट्स आहात, हांगा विचार करपी लोक जनताय आहा. डबल ट्रॅकिंग हे कोळशा खातीर चल्लां. ह्या आंदोलनाच्या निमतान भाजप सरकार कम्युनल पॉलरायझेशन करपाक सोदता, नोकऱ्यांची हांयस दाखयता. भाजपाची ही जुनी टॅक्टीक, पूण ही सगळी फटवणूक देखून हेर सगळ्या पक्षांनी एकठांय येत भाजपाक पर्याय दिवपाक जाय अशें म्हणत काळाची राजकी गरज ताणें मांडली. आयकात विजय सरदेसाय. आज उलयतात ते मेन कोल आनी डबल ट्रॅकिंग. डबल ट्रॅकिंगाचे सरकार फूट मारता, क्लियर कट फूट मारता. सरकाराचे आमदार येवन सांगतात की डबल ट्रॅकिंग जावचें ना. दुसरे सायडीन पुलीस फोर्स वापरून डबल ट्रॅकिंग चालू आहा. डबल ट्रॅकिंग हे कोला खातीरूच चालू आहा. कोल म्हणटा तो सगळ्यांक विरोध आहा. कॅथलीक कम्युनिटी ओपोज करता, हिंदूय ओपोज करता. कोलान सगळ्यांक कॅन्सर जातलो, वो सगळ्यांचे लंग्स काबार जातले. आतां BJP कम्युनल पोलरायझेशन करून फुडें वतले कित्याक टायम टेस्टेड तांचे टॅक्नीक आनी तांचे कडेन डिव्हलपमेंटाच्या मुद्द्याचेर फुडें वचपाक तांकां चान्सूच ना. डिव्हलपमेंटाचो मुद्दो खंय आहा. आनी नव्यो पक्ष जे आयल्या, फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, जी सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले. 45 वरांनी 48 hours आफ्टर कमिंग टू पावरान येतलो कोण? तुमचो मनीस कोण? कोण गुणो फातर हाडून बसयतले आनी तो फातर जिखून येतलो अशें आहा. सो मनीस सांगचे पडटले न्ही. विचारल्यार ते म्हणटात तो गोंयकारूच आसतलो म्हणून. सो आतां इतली स्थिती पावली गोंयची की गोंयकारांक सांगचें पडलें की तुमचो मुख्यमंत्री फुडलो गोंयकारूच आसतलो. हें कित्याक जालां? कित्याक सावंतवाडीचे आज सरकार चलयता आनी जो सरकार चलयता तो सावंतवाडीकूच बरो आहा, तो गोंयाक कांय फायदो ना. एटलिस्ट इन कोवीड मिसमॅनेजमेंट एंड कोवीड थेरपी, रेमेडियल थेरपीज they have like a survey conducted by teachers who have got no health experience आणि तांकां काडप आनी रस्त्यार घालप हे हातून ते BJP आनी आप एक आहा. हे सगळे म्हाका दिसता दिल्लीचे ठग येतले वतले. गोंयकार जो खरो आहा, गोंयांत आसा आनी जो गोंयकारांक उत्तर दिवंक शकता अशा पक्षाक चान्स दिवपाची गरज आहा गोंयकारांक. सो रिजनल ऑल्टरनेटिव्स देशभर आज रेलवंतान आयिल्ले आहा. गोंयांनी ते येवचे. ते येवपा खातीर आमी सांबाळून पांय फुडें घालपाची गरज आहा. नव्या वर्साक एक ऑल्टरनेटीव दिवपाक गोंयकारांक. ऑल्टरनेटीव दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी पार्टी म्हजे कडेन आहा म्हणून हांव 40 सीट घालूंक शकता. ते घालप इज नॉट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग. हाजो अर्थ असो न्ही की हांव भिता म्हणून वो कोणा कडेन भीक मागता. हाजो अर्थ फकत इतलोच की लोकांक जे मनान आहा, लोकांचो सेंटिमेंट जो कितें आहा, सेंटिमेंट असो आहा की एक ऑल्टरनेटीव सगळ्यांचो एकवट जावन जावचो. हो ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर अजून मेरेन म्हाका उत्सुकता आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आमदार मिलिंद नायक आपले पॉवरीचो वापर करून मुरगांव बंदरांतल्या खण म्हालाची चोरी करपाक लागला. काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान आरोप केला. खण खात्याचो संचालकय तेतून भागीदार आसा अशें तो सांगता. जमनीक दसलेलो खण म्हाल खणून काडपाक कोणे परवानगी दिली हाची क्रायम ब्रांची वरवीं चवकशी जावची अशें तेणें मागला. म्हाल काडटात तो बर्थ नंबर नांवाचेर स्टॉक करून दवरतात, उपरांत बार्जींनी भरून बोटींनी अनलोड करतात. इतल्यो घडामोडी घडामेरेन कोणूच आवाज करिना. हे चल्लां कितें असोय संकल्पाचो प्रस्न.
म्हालाचे वजन करिनासतना डायरेक्ट स्टोर करून तो बोटींनी भरतात, संकल्प सांगता. सकयल जो जमनी भितर जो कार्गो आसता तो ई ऑप्शन जाल्लो नासता. तो सगळो कार्गो तो खणपाक लागलो, एक्सक्युएट करपाक लागलो आनी एक्सक्युएट करून तो ती स्क्रीनिंग करपाक लागलो. सगळो माल स्क्रीन करची पडटा. सो स्क्रीन प्लांट घातलो ताणें थंयसर स्क्रीन करपाक लागलो थंयसरली सगळी ते मटेरियल आनी व्हरून ते बर्थ नंबर 9 दवरले. हे बर्थ नंबर 9 व्हरून ताणें स्टॉक करपाक लागलो तो. आनी हेज्या प्रमाणे जेन्ना आमची जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा बाबा कसलीच मायनिंग एक्टिविटीज गोंयांत सध्या स्टार्ट करूंक शकना, फक्त जो माल आसा तो फक्त आमी ई ऑक्शन करून विकपाचो. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची गायडन्स आसा जाल्यार हांगा आमच्या एमपीडी पोर्टान ऑलरेडी जी टू डीग करपाक लागता जमीन ताका मायनिंग एक्टिविटीज म्हणटा. 10 दीस जाली ती बोट येवन थंयसर आसा आमच्या मुर्मा गोवा पोर्टान. आनी सडनली कितें जालो, जी बोटीक जो कार्गो जाय आसलो तो कार्गो खंय तरी हांकां कमी पडपाक लागलो. आनी कार्गो कमी पडपाक लागलो म्हणून बोट डॅमरेजीक येतली. बोट डॅमरेजीक केली जाल्यार कोट्यांनी हांकां पयशे भरचे पडटले. तेजे भितर मिलिंदूय इनवॉल्ड आसा. सो ते सेव करपाक लागून, हे पयशे सेव करपाक लागून तेंच्यांनी ही एक्टिविटीज थंयसर स्टार्ट केली. आनी हो जो जमनीचो माल आसलो तो बाबा थंयसून ते काडपाक लागले. जे एमपीडीचे थंयसर ऑफिसर्स आसा, चेअरमॅन आसा एमपीडीचो, ट्राफीक मॅनेजर आसा, सगळे जाण जे काम करता हे तेंच्या सगळ्यांचे दोळ्या समोर जावपाक लागलेले आसा. थंयसर खणपाक लागलेले आसा आनी माल आसा तो स्क्रीन जावपाक लागलेलो आसा आनी हाडून तो एकीकडे दवरपाक लागलेलो आसा. आयज जो माल तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी तो हाडून बर्थ नंबर 9 दवरलेलो आसा, हेज्या भितरसून सारकें कळोन येता कित्याक हांगा अक्षरशः एमपीडी पोर्टान मिलिंद नाईक आपलो फावर मारून हे फक्त चोरी करपाक लागलेले आसा, मिस एप्रोप्रिएशन करपाक लागलेले आसा आनी व्हडली थंयसर थेफ्ट जावपाक लागलेली आसा. हांगा वे ब्रिज बायपास केलेलो आसा, ट्रक बायपास केलेलो आसा, कांय नासतना पेमेंट करनासतना हो माल डायरेक्ट तेंच्यांनी थंयसर स्टोर केलेलो आसा आनी थंयसून तेंच्यांनी तो बार्जीन घालून धाडलेलो आसा. जेन्ना बाबा ते हेजे मालाचो वेमेंट जाता, वेमेंट जावन बाबा तो माल फुडें वयता तेन्ना आनी आयज एक व्हडली दुखाची गजाल म्हणटा ती, जो आयज थंयसर माल वेमेंट करनासतना एमपीडी कडेन कसलो रिकॉर्ड ना, तेंचो जो GPS सिस्टम आसा थंयसर रिकॉर्ड ना, माल बिश्तो बार्जीन घातला, तेजे कांय पेमेंट जावना, कॅल्क्युलेशन ना, बिश्तो तेंच्यांनी अंदाजाचेर कॅल्क्युलेशन केला आनी म्हटल्यार 1965 टन्स म्हणून आनी तो बार्जीन धाडला आनी त्या बोटीन खाली केला. आता हेज्या वांगडा भागीदार कोण आसा? आमचो डायरेक्टर्स ऑफ मायन्स. गरजेचे परवाने नसताना स्क्रीनिंग, म्हालाची येरादारी आणि लोडिंग कशें कितें जावपाक शकता असोय त्याचो प्रश्न. टोटल टन्स थंय घातलो तो 1965 टन्स घातलो त्या बार्जीन आनी त्या बार्जीनसून तो माल येलो आनी त्या बोटीन अनलोड केलो. आयज अशी परिस्थिती, माल काडटा एमपीडीच्या फुड्यान, माल व्हरून थंयसर स्टॉक करता बथाचेर, बर्थ नंबर 9 बर्थ नंबर 9 तो माल बोटीन घालता आनी बार्जीन घालता आनी बार्ज व्हरून ती बोटीचेर खाली करता. तरी पासून थंयसर कसलोच आवाज जायना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 23 तारखेमेरेन वातावरण आसा तशेंच उरतलें. शेनवारा तापमान उणें जावं येता. शेनवार आनी आयतारा कांय प्रमाणांत मळबात कुपाय दाटिल्ली दिश्टी पडटली. तापमान उणें 24 जाल्यार चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस जावं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. राज्यभर सध्या आसा त्याच तापमानाचो अणभव येवपाचो आसा. 48 वरांत उणेंच 34 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. गोंयांत उण्या वा वाडीव तापमानात तसो व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यता ना. मुरगांवां चडांत चड 35.2 जाल्यार पणजे उण्यांत उणें 24.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. सेर्जिओ लोबेरोच्या नियोजना प्रमाण आमी खेळटले. नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा आड 3 गूण मेळोवपाचो आमचो यत्न आसतलो. मुंबई सिटी FCचो मध्यरक्षक रायनेर फर्नांडीसान सांगला. सेर्जिओ लोबेरोच्या प्रशिक्षणा खाला केल्ले तयारेची माहिती रायनेर फर्नांडीसान गोवा 365 कडे उलयतना दिली. तशेंच हिरो इंडियन सुपर लिगाच्या ह्या सिजनात मुंबई सिटी FCचे उद्दिष्ट
आनी रणनितीविशीं रायनेर उलयलो. पळयात. We got to know way ahead, like, you know, before we came to Goa, we got to know what's the scene. And Aisaka told us, like, everything's happening in Goa, the pre-season and everything. So, like, you know, me individually and I think the rest of the team also had prepared ourselves even before coming to Goa, you know, how the condition is going to be. Because we are going to be in a bubble and we won't be able to go out, you know, have a, like, you know, have a go out, you know, chill anywhere and all. So we prepared way before and we had a program, you know, the City Football Group, we had a program, so we have followed that at home. And apart from that, the pre-season now, since we are coming Goa, we are like mentally fine, you know, and we are just working hard in training. And I know it's difficult time, but the team and all the players are doing really well. Anyone can tell you, because this bubble, like, you know, there's not going to be any fans and it is going to be like a, you know, very cramped up season this season. So yeah, it is difficult for us and for all the teams, but then all I can say is that, you know, like, we got to just be mentally prepared for every obstacle that comes ahead. So, and it's going to be a great season. We are going to come across, you know, like, difficult times also in future, but we got to just manage and got to be mentally prepared and just go and do what we have to do, you know, just play football and enjoy. See, now there's nothing in our hands. We, like, you know, the fans, like in Bombay, they are constantly supporting us even before the season starts, you know, when they also got to know that everything's happening in Goa. So from that time till today, till now, like, they are constantly, you know, just supporting us in every possible way in social media. They're sending us text messages. So, you know, we don't feel, you know, left out, or we don't feel like, you know, our fans are not there behind us. So they are there, especially our fans, they are there constantly. And yeah, it's going to be very difficult to play in an empty stadium firstly. But we got to believe, you know, like, we just got to believe that our 12th man is there, you know, supporting us from their house, from wherever possible. And their prayers and support is all that, you know, we want this time. So, and they are doing a really great job, you know, supporting us from home. So it's going to be difficult not to play without them, but we have nothing in hand, you know. Your message for the fans and all people who are going to send you good wishes and be watching you guys live day after tomorrow also. So your message for the Mumbai City FC fans. Firstly, I just want to say thanks to them for, you know, supporting us unconditionally, like, all these years, even now. So I just want to say that keep supporting us. Like, we are going to do everything we can to make you guys happy. So we just want your support, we just want your love, your prayers, and we just want you all to be there at 12th man. So just be there and thank you for everything. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आणि गोवा 365ची आमच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारी चालूच आसा. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.